प्राचीत काळाचे 4थें सतोळें शुक्रार जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 7 ओळी 1 आनी 2, अध्याय 10 ओळी 25 ते 30. जेजू गालिलियान भोवूंक लागलो. जुदेयान भोवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तंबूची परब लागीं पावलोली. ताची भाव भयण परबेगवेतूच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणीनूय, पूण कोणाक कळो नासतना. जेरुजाल्यान कांय जाणांनी म्हटले, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता, आनी ते ताका कांयच म्हणनात. हो खरेपणी अभिषिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळूंक आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणाव. तो अभिषिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरान शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हटलें, तुमी म्हाका वळखतात न्हय, आनी हांव खंयचो आयला तें तुमी जाणात. पूण हांव म्हजे जोस्तगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो शक्तिवंत, आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे ठावन आयला, आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखता. ते ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावोंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.